सांतिनेज वाठारात स्मार्ट सिटीचे काम चालू आशिल्ल्यान सदांच येरादारीची कोंडी जाता। सगळेच रस्ते ब्लॉक जाल्ल्यान कामा निमित्तान भायर सरिल्ल्या लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता। देखून पणजे महानगरपालिकेचे उपमहापौर आनी पणजेचे येरादारी पुलीस निरीक्षक हांणी सुवातेर वचून पळोवणी केली। पळोवणी केल्या उपरांत सिवरेजचे काम चालू आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता, ताका लागून थोड्या दिसां खातीर वन वे रस्तो करपाचो थारायला, अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सुर्लेकर हांणी सांगलें। कांय दिसा फाटीं बागात घडिल्ल्या सामुहीक बलात्काराची घडणूक फटीची आशिल्ल्याचे कळंगूट पुलिशेच्या तपासा उपरांत मुखार आयला। ह्या विशीं उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान म्हायती दिली। पीडित बायलेचेर बलात्कार वा तसली कसलीच घडणूक घडूंक नाशिल्ल्याची गवाय त्या बायलेन स्वता दिल्ल्याचें कळटा। कांय दिसा फाटीं कळंगूट पुलीस स्टेशनात अस्तंत बंगालच्या ह्या बायलेन आपल्याचेर बागा वाठारात सामुहीक बलात्कार जाला अशी कागाळ नोंद केल्ली। ह्या बायलेची मानसीक भलायकी बरी नाशिल्ल्यान ह्या घडणुकेच्या तपासा मजगतीं तिचेर बांबोळे मनोसोपचार संस्थेच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आशिल्ले। उपचारा उपरांत दिल्ल्या गवायेंतल्यान बलात्कार जावंक नाशिल्ल्याचें मुखार आयलां। गोंयांत फाटल्या कांय दिसां सावन दोंगराचेर उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात। खास करून हो उजो सत्तरी म्हालांतल्या दोंगराचेर व्हडा प्रमाणांत लागिल्ल्यान झाडांचें लुकसाण जालां, पूण त्या भायर वन्यजिवांक लेगीत हाची बाधा जाल्या। तज्ञांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो उजो हवामान बदलाक लागून लागला, पूण हो उजो लागपा फाटल्यान थळावे लोक लेगीत तितलेच जापसालदार आसात, अशें मत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान उक्तायलां। पणजेंतल्या घाणयारा उदकाच्या पायपलायनीचेर आनी गटारांचें काम अर्दवट स्थितींत आसा। पावसाचो हंगाम सुरू जावपाक कांय म्हयने उरल्यात। देखून पावस सुरू जावच्या पयलीं शारांत सगळी अर्दवट आशिल्ल्या कामांची पळोवणी करून ताचें काम पुराय करून घेवची अशी मागणी पणजेचो आदलो उपमहापौर तशेंच नगरसेवक वसंत आगशीकरान केल्या। बुधवारा ह्या मागणीचें निवेदन पत्र ताणें महानगरपालिकेक आनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मुखेलीक दिलें। शारांत घाणयाऱ्या उदकाची कामां अर्दवट आशिल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या पत्रका वरवीं दिल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक जर खऱ्यांनी गोंय आनी गोंयकारां विशीं मोग आशिल्लो जाल्यार तो कर्नाटकांत वचून प्रचार करचो नाशिल्लो, अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर टिकांचे फार पेटयलें। आपले कदेल वांटोवपा खातीर गोंयकारांची फटवणूक करून मुख्यमंत्री कर्नाटकाचो स्टार कॅम्पेनर जालो अशी टिका आपण ह्या वेळार केली।
कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हाचे हस्तुकी पर्राच्या आल्मेदा वाडो हांगासर आशिल्ल्या तळ्याची सुदारणा आनी घटमूट करपाच्या कामाचे बुनयादी फातर घातलो। ह्या वेळार थळावो सरपंच, उपसरपंच तशेंच हेर पंच सदस्य हाजीर आशिल्ले। फुडल्या पिळगेक जर उदकाचो उणाव जावपाक जायना जाल्यार उदका पुरवण स्त्रोतांची जतनाय आमकांच घेवची पडटली अशें मत ह्या वेळार मायकल लोबो उक्तायलें। भाजपा सरकार हे भ्रष्ट आणि जुमला सरकार आसा अशी टिका गोय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केल्या। भाजप सरकाराक आता घरात हाडपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें असो उलो तांणी मारला। बुधवारा काँग्रेसीन दिवचले हाथ से हाथ जोडो अभियान राबयिल्लें। ह्या वेळार काँग्रेसीन दिवचले बाजारात राहुल गांधी हांणी जनते खातीर दिल्ल्या संदेश पत्राचें तशेंच भाजपाच्या भ्रष्ट कारभाराचेर उजवाड घालपी पत्रकां वाटली। मजगतीं काँग्रेसीचें अभियान पुराय जातकीच म्हादय खातीर सत्तरेंतल्यान रॅली काडटले अशें विजय विकेन म्हणलां। पेडणेच्या शिगमोत्सवा निमतान बुधवारा चला हवा येऊ द्या फेम भाऊ कदम, श्रेया बुगडे आणि कुशल बद्रिके हांची कॉमेडी शो तशेंच स्वप्नील गोडबोले आणि मुग्धा कराडे हांच्या गायनाची कार्यावळ आयोजित केल्ली। भाऊ कदम, श्रेया बुगडे आणि कुशल बद्रिके हांणी कॉमेडी शो सादर करून प्रेक्षकांच्या तोंडार हांसो हाडलो जाल्यार मराठीचो फामाद गायक स्वप्नील गोडबोले आणि मुग्धा कराडेन पदां सादर केली। कॉमेडी शो आणि गायनाची कार्यावळ पळोवपाक थळाव्यां सयत हेर गांवांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायिल्ली। बुधवारा सांगे मतदारसंघात 2023 वर्साचो शिगमोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। हातूंत पुराय राज्यांतले वेगवेगळे रोमटामेळ, लोकनाचाचे पंगड, चित्ररथ वांटेकार जाल्ले। ढोल ताशा आनी ओसयच्या गजरात पुराय वाठार घुमलो। ह्या सुवाळ्याक तळावो आमदार सुभाष फळदेसाय, केपेचो आमदार आल्टोन डिकोस्टा, नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकर, काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार तशेंच सांगे नगरपालिकेचे नगरसेवक तशेंच पंचायतीचे पंच सदस्य लेगीत ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। गोवा कोंकणी अकादमी आणि ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय आसगांव म्हापशें हांच्या जोड पालवान 22वें युवा कोंकणी साहित्य संमेलन 17 आणि 18 मार्च दिसा DMC महाविद्यालयांत आयोजित केला अशी माहिती गोवा कोंकणी अकादमीच्यो वांगडी सचिव मेघना शिडगांवकर हांणी दिली। 17 सकाळी 10 वरांचेर महाराष्ट्रांतले नामनेचे उर्दू आणि इंग्लिश युवा साहित्यीक रहमान अब्बास हांचे हस्तुकी ह्या साहित्य संमेलनाचे उक्तावण जातले।
फाटल्या महिन्यात मुरगांव बंदर प्राधिकरणान काडिल्ल्या आदेशाचे आनी नेमांचे उल्लंघन मुरगांव प्राधिकरण करता असो आरोप मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केला। आदेश काडून लेगीत गेट 9वांतल्यान कोळशाची येरादारी करतात, ते खातीर थळाव्या लोकांक ताचो बरोच त्रास जाता। देखून गेट नंबर 9वांतल्यान कोळशाची येरादारी करप बंद करची अशी शिडकावणी तांणी दिल्या। पीएफचे अडकून उरिल्ले अर्ज ह्या 20 दिसां भितर निकालात हाडपाचें आस्वासन कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या। जाल्यार अकुशळ कामगारांचो पगार 553 रुपया वयल्यान 750 करपाचो निर्णय अजून मेरेन जावंक ना। तो फुडाराक करता अशें आस्वासन मंत्री मोन्सेरात हांणी दिलां, अशी माहिती कामगार नेते क्रिस्तोफर फोन्सेका हांणी दिल्या। मरण आयिल्ल्या कामगारांचे पीएफचे अर्ज 7 दिसां भितर निकालात काडपाचो निर्णय ह्या वेळार जाला। पर्वरे सचिवालयात मंत्री मोन्सेरात हाची बसका जाली, त्या वेळार हे निर्णय जाल्यात। गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ, हांगा पर्यटकांक बरी वागणूक मेळपाक जाय। मात हालींसरा पर्यटक आनी थळाव्या लोकां मदीं वाद जावपाक लागिल्ल्यान गोंयच्या पर्यटनाचें नांव संवसारभर इबाडपाक लागला, अशी खंत मायकल लोबो हांणी व्यक्त केलां। गोंयकारांनी गोंयच्या पर्यटन मळाचें नांव पेड्ड्यार जावचें न्ही म्हण जबाबदारीन वागपाक जाय अशें मत ताणें ह्या वेळार व्यक्त केलां। अणजुणा पर्यटक आनी थळाव्या नागरिकां मदीं जाल्ल्या हल्ल्या विशीं जाप दितना मायकलान ही विधानां केल्यात। घरा कडेन आशिल्ल्या बायलांक रोजगार आनी येणावळ मेळची ह्या हेतान बायलां खातीर खासा वेगवेगळ्यो येवजण्यो हाडप चालू आसा, अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें। बिरेस्तारा मुरगांव वाठारांत बायलां खातीर वेगवेगळ्या स्वावलंबी येवजण्यांचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। वेगवेगळ्यो स्वावलंबी येवजण्यो हाडल्यो जाल्यार ताचो फायदो बायलांक जातलो अशें संकल्पाचें म्हणणें। प्रशासन तुमच्या दारी हे वेंचणुके आदी मतां जिखपा खातीर सरकारान केल्लो यत्न अशें म्हणीत काँग्रेसीचो फुडारी विजय विकेन टिका केली। मादय विशया वयल्यान लोकांचे लक्ष कडेन काडपाक सरकार ही असलें स्टंट करता अशें भिकेन ह्या वेळार म्हटलें। हे प्रशासन गोंयच्या लोकांच्या दारी न्हय जाल्यार कर्नाटकाच्या लोकांच्या दारी अशें म्हणीत भिकेन उतरांचे फार पेटयले।
बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी बिरेस्तारा दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन तांच्या समस्यांविशीं चर्चा केली। ताच्या रापणीक पोनेळांत उजो घालपाचे घडणुके वाडिल्ल्या कारणान नुस्तेकारांच्या मनांत भंय भरला। नुस्तेकारांच्यो कागाळी आयकल्यार उपरांत हो प्रशासन बेगोबेग सुटावो करतले तशेंच अशा घडणुकांचेर पाळत दवरपा खातीर दर्यादेगेर पुलीस पेट्रोलिंग वाडयतले आनी थंय आशिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरा दुरुस्त करपाचे आदेश दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दिल्या। बाणावले वाठारांत होडयांक आनी जाळ्यांक उजो घालपाचे घडणुको घडिल्ल्यान थळाव्यां मदीं भंय निर्माण जाला। देखून उजो घालप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान केला। प्रशासन तुमच्या दारी ह्या उपक्रमाखाला समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय शुक्रारा 17 मार्चाक दिवचल येतले। सकाळी 10 वरांचेर दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात जावपी कार्यावळीत मंत्री फळदेसाय लोकांची गाराणी आयकून घेतले। हे कार्यावळी खातीर प्रशासकीय यंत्रणा तयार आसा अशी माहिती उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकर हांणी दिली। 2020 या वर्सा उक्तावण जाल्या उपरांत सध्या सांगेच्या नगरपालिकेच्या गेस्ट हाऊसाची बाबत परिस्थिती जाल्या। या नगरपालिकेचो गेस्ट हाऊस असो मारिल्लो बोर्ड ताचेर ट्रायल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे बोर्ड लावपाचे आतां मंजूर जाला। नगरपालिकेन हे गेस्ट हाऊस सांग्यार येवपी पर्यटकांक बरी सोय जावची ह्या हेतान कोट्यांनी रुपया खर्च करून उबारिल्लो। मात सध्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार नगरपालिकेक हे जमूंक नाशिल्ल्या कारणान हे वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दिल्ल्याचें कळटा। गोंयचो सैम वांटोवपा खातीर जाल्ल्यो चळवळी आनी उठाव गरजेचे आशिल्ले, न्यायाधीश RMS खांडेपारकारान सांगलें। ये गोवा मायनिंग केस ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। चळवळी जावपाकूच जाय पूण उदरगतूय तितलीच गरजेची आशिल्ल्याचें खांडेपारकारान सांगलें। पर्यावरणवादी क्लाउड आल्वारेस तशेंच पत्रकार संदेश प्रभुदेसायांचेर ह्या वेळार उलोवप जालें। अंदूचो शिगमो आनी शिगम्याच्या चित्ररथांत पणजे तशेंच म्हापशा शारांत लेगीत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। अंदू शिगम्याक तयार केल्ले नंदी लोकांचो आकर्शक थारलो। नंदीचे फोटो आनी व्हिडिओ काडपाक लोकांनी गर्दी केल्ली।
AI म्हणल्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वापर आता येरादारी वेवस्थापना खातीर तशेंच सुरक्षे खातीर करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। मेर्शे जंक्शनाचेर घातिल्ल्या स्मार्ट सिग्नल यंत्रणेचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। येरादारींनी मोडल्यार चलन घरा पावतलें। कंपनीन 40 लाखांची गुंतवणूक केल्या कसलोय दंड दितले ताचे 70% कंपनीक तर सरकाराक 30% मेळटले। येणावळ वांटून घेवपाच्या तत्वांचेर ही येवजण सध्या मेर्शे जंक्शनाचेर सुरू केल्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून मेर्शे जंक्शनार आता ट्राफिकाचे बरे तरेन नियोजन जातले अशें येरादारी मंत्री माविन कुदिनोन सांगले। गोंय आधुनीक तंत्रगिन्यानाच्या दिकेन यशस्वी पावल मारीत आसा। हाचे खातीर गोंयाक वेगवेगळ्या मळार पुरस्कारूय मेळिल्ले आसात। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हें आनीक एक बरें पावल। हातूंतल्यान अपघात जावपाचें प्रमाण उणें जातलें तशेंच प्रदूशण लेगीत कमी जातलें अशें येरादारी मंत्री माविन कुदिनोन सांगले। पाड्या केप्या बिहारी कामगाराचो खून करून उपरांत उत्तर प्रदेशांत पळून वचपाचो यत्न करपी दुबाविताक केप्या पुलिशेन अटक केल्या। केप्या पुलिशेन ताचो फाटलाव करून 48 वरां भितर ताका अटक केली। अर्जुन शर्मा ह्या बिहारी कामगाराची कूड आडवाटेर दिसून आयिल्ली। खोऱ्यान वार करून ताका जिवेशी मारिल्लो। खुनाचे घडणुके उपरांत दुबावीत प्रदीप यादव अकस्मात गायब जाल्लो। उपरांत दुबावा वेल्यान केप्या पुलिशेन ताका अटक केल्या। सुमार एका दशका उपरांत 14 ते 16 एप्रिल मेरेन कोल्वे स्पिरिट ऑफ गोवा महोत्सव घडोवन हाडपाचे आसात अशें जाहीर करतना बाणावलेचो आमदार वेंजे वेगसान खोस उक्तायली। ह्या महोत्सवात थळाव्या तियात्रिस्टांक तशेंच थळाव्या तरणाट्यांक आपली प्रतिभा दाखोवपाची संद मेळटली। त्याच बरोबर गोंयची पारंपारीक खाणां जेवणां काजू आनी माडाच्या फेणयेचोय प्रचार जातलो अशी म्हायती आमदार वेंजीन ह्या वेळार दिली।